आनी नेಮ್ಮದಿ अन्न वस्त्र धन धान्य प्राप्त करून विद्या बुद्धी विनय व्यवसायाच्या बद्दल भविष्य नानारे ज्या क्लेश पडायचे सगळे निरसन करून तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लिंग नायकाचा विजय हो, लिंग नायकाचा विजय हो, भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो। भारतीय जनता पार्टी आमदार म्हणून त्याच्या तिकेटीचे तिसरे फावट ह्या मतदारसंघात हांव इलेक्शनाक रावता। असंख्य कार्यकर्ते आमचे आयज आमी जे देवाच्या चरणी श्रीफळ दवरून आयज आमी प्रचाराक चालू करपाची जी प्रथा आसा ती चालू केला। आयज दीस आसल्या कारणान ते सांगूंक सोदता की आमचे महिला वर्ग खुबशे कामान आसता म्हणून पावना आनी खुबशे आनी लोक आपल्या कारणाक लागून पावूंकय नासतले आनी खुबशे येवंक तयार आसलेले, पण इतल्या संख्येन लोक येयला आनी ह्या लोकांनी अशें दाखोवन दिला की ह्या मतदारसंघात गेले 10 वर्सां भारतीय जनता पार्टीन जे कार्य केलां हेतून एक व्यक्ती इम्पॉर्टंट आसना, पार्टी आनी पार्टीचे कार्यकर्ते आनी सगळे आमचे लोक आमचे सगळे बरे मागता, सगळे जाणटे आनी सगळे कार्यकर्ते सपोर्टर्स यांच्या आदारात जावंक शकता। ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयले फावटा BJP जिखून येयल्या उपरांत जे आमी सगळ्या बाबतीन म्हणजे डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन धरून पर्सनल कोणाच्या कामाच्या लेवलाक जे कार्य केला त्याची पावती म्हणून आयज लोकांनी आमचेर विश्वास दवरला। भारतीय जनता पार्टीक सगळ्यांनी मुरगांवान तशेंच गोंयभर जिखून दितले, हाच्या बद्दल आतां आमकां कांयच दुबाव ना।